पत्रकार भावांक सगळ्यांक येवकार हांगा जमिल्ले आमचे सगळेच NGO भाव तशेंच सगळ्या पक्षाचे रिप्रेझेंटेटिव्स फाटले काही दीस जाले ही टीम सेव म्हादय सेव गोवा तशेंच गोंयभरचे वेगवेगळ्या वाठारांतले NGOचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी काम करतात तशेंच ओपोजिशनांतले सगळे पक्ष एक जावन ग्रावंडाचेर काम करताले आनी आमच्या टिमीन सांखळे जे म्युनिसिपल ग्राउंड आसा हाचे परमिशन घेतले पयशे फारीक केले आनी परमिशनूय आमकां मेळ्ळें ताच्या नंतर बाब महेश मांबरे आनी ताच्या टिमीन सावंड परमिशनाक सगळे घाले आनी तो प्रोसिजर सायड बाय सायड सुरवात काल सांजचे आमकां 5:30 वरांचेर अशें कळून आयलें की एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास जाल्या म्हणून आनी जेन्ना आमकां ती वॉट्सॅपार मेळ्ळी की आमकां कळून आयलें की सांखळेच्या कांय नागरिकांनी बेजिकली मुख्यमंत्र्याच्या चमच्यांनी कंप्लेंट दिली आनी आमचे जे परमिशन आसा हे आमकां हियर करनासतना प्रोसेस ऑफ नॅचरल जस्टीस हे फॉलो करनासतना रिवोक केली आनी रिजन सायट केले ट्रॅफिक जॅम आनी बाकी सगळ्यो गोश्टी हाजे नंतर आमी जेन्ना हाजेर एन्क्वायरी करपाक सुरवात केली जाल्यार कळून आयलें की हो जो CEO आसा हो भारतीय जनता पक्षाचो बिचोलेचो कार्यकर्तो ऑफिसर जावच्या पयलीं आनी हॉटलायनी वयल्यान फोन आयले 2.5 वरांचेर लेटर इनवर्ट जाता ऑब्जेक्शन मिटिंगेक CEO सांखळे म्युनिसिपालिटीन ना CEO वेगळो चार्ज बिचोली थंय आसता हांगच्यान लेटर टायप जाता बिचोली लेटर वता CEO थंयच्यान सायन मारता आनी ऑर्डर रिलीज करता रिवोक केले सो दीस क्लियरली इंडिकेट्स दॅट भारतीय जनता पार्टी एंड गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर ट्रायड टू सबॉटेज द मिटींग पूण हांगा टीम जी आसा ही सक्षम आसा आमचे बाब रंजनाथान तुमकां सांगल्या भशेन की ते जर एक पावस आमी 10 पावल मुखार चिंततात अल्टरनेट वेन्यू एक न्ही आमचे कडेन 4 वेन्यू आसात तुमी जितले आवाज दामपाक प्रयत्न करतले तितलेच फोर्सान आमी उठतले आनी प्रत्येक आज जर तुमी सोशल मिडियाचेर किंवा आज पत्रकार भावांक आमी धन्यवाद दिता जे तरेन आज पेपरांचेर रिएक्शनां आयल्यात सोशल मिडियाचेर काल रातीच्यान जाला हे हातून दिसता की आमचो आवाज दिल्ली पर्यंत हे जर पावोंक शकना डेलिगेशन जाल्यार 15 लाख गोंयचे लोक पावोंक शकतात मागीर जेन्ना खबर काडली रिगार्डिंग परमिशन रिवोकेशन हो कबीर हाका आमी विचारूंक सोदतात कबीर शिरगांवकर CEO तूं भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो एक जालो बट वेन यू बिकम अ गव्हर्मेंट सर्वंट यू स्वेर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and not by the constitution of Bharatiya Janata Party. You should remember this. You withdraw salary from taxpayers' money. So you are the servant of the people. तशें तुमचे वयर म्हणटात की आमी सेवक. You are a sevak of the people of Goa. The act which you have done will always remain in our minds and hearts. पूण हे तुवें केलें म्हणून आमची मिटींग बंद जावची ना ही टीम जी आसा हांगा इतलीच न्ही जी आनी टीम जी फिल्डार काम करता ही टीम 16 तारखेक सांखळेच ही मिटींग सक्सेसफूल करून दाखयतली